ह्या सरकारान असेंब्ली सेशन कर्टन केले। ह्या सरकारान जे आमदारांचे राइट्स आसात क्वेश्चन घालपाचे, डेटा मागपाचो, तोय लास्ट टाइम तेंच्यांनी कमी केलो, फक्त 5 वर्साचो दवरलो। कितलेशे इश्यू जाले, तुम्ही पयला आसतले की लोकांक जे आमचे आमदार आसात त्या आमदारांक तेंचे आन्सर्स मेळोंक ना इलेक्टिव्हच्या टायमाचेर, आनी तेका लागून भरपूरसो जे ऑपोजिशन आमदार असले तेंच्यांनी आपापले मागणी आसा ते हे आसा प्रॉब्लेम्स आसा इश्यू आहा ते स्पिकरा फुड्यान मांडले। हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की हो सरकार गोंयकारां पासून सगळे गजाली लिपोवपाक सोदता। हो सरकार गोंयकारां पासून गजाली लिपोवन आपणाक जाय ते गजाली फुडें व्हरपाक सोदता। जशी ह्या सरकारान थोडी बिलां पास केली आनी ही बिलां जेन्ना तेंच्यांनी पास केली ती बिलां 2 दीस पयलीं आमदारांच्या हातीन ती बिलां तेंच्यान दिली, टेबल केली आनी रोखडे 2 दिसान तिसरे दीस म्हणटा तशें तेंच्यान तेजेर डिस्कशन केलें आनी ती बिलां सगळीं पास केली। आता ह्या सरकाराक ही बिलां इतल्या फास्ट पास करपाची घाई कित्याक? ह्या सरकाराक ही बिलां सारकी डिस्कस करून सिलेक्ट कमिटी कित्याक धाडपाचें नासता? ह्या सरकारान ह्या फावट डायरेक्ट दाखयला की गोंयच्यो जमनी, गोंयची एग्रीकल्चर लँड, गोंयची कॉमदास लँड आनी बाकी गोंयच्यो जमनी आहा ते कशे भायल्या लोकांक विकपाक हो सरकार कसो प्रोत्साहन दिता, कशे पॉलिसीज करता, कशे अमेंडमेंट करता आनी कशे कायदे करता।